नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या मतदान आयज सकाळीं 7 वरां सावन शांततायेन सुरू जालें. सुरवेक सावन मतदारां मदीं उत्सवाचें वातावरण दिसलें. दनपारां 3 वरां मेरेन 50.65% मतदान जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, दोडा, किश्तवाड़ आनी रामबंद ह्या 7 जिल्ल्यांतल्या वट्ट 24 विधानसभा मतदारसंघांत मतदान जाता. 90 अपक्षा सयत 2019 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात उबे आसात. ऑगस्ट 2019 कलम 370 रद्द जाल्या उपरांत जम्मू काश्मीर केंद्रशासीत प्रदेश म्हूण घोशीत जाल्लो. ते उपरांत पयलेच फावट हांगा हें मतदान जाता. मतदारांक मतदानाचो हक्क पुराय करपा खातीर सुरक्षा वेवस्था कडक दवरिल्ली आसा. केंद्रीय निमलश्करी दळाचो पंगड तैनात आसा. ह्या टप्प्यांतल्या वेंचणुके खातीर 23,27,580 मतदार पात्र आसात. जम्मू काश्मीरांतल्यान स्थलांतरीत जाल्ल्या सुमार 35,000 काश्मीरी पंडितांक आपल्या हक्काचें पालन करपा खातीर मेळचें म्हूण जम्मूंत 19 जाल्यार दिल्लींत 4 मतदान केंद्रांची वेवस्था केल्या. हें मतदान सांजेच्या 6 वरांचेर सोंपतलें. हे आसात मतदाराची मतां. चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने इतना डेवलपमेंट नहीं किया है. हम खुशी से आज निकलकर 2014 के बाद उसी कैंडिडेट के लिए निकले हैं. तरक्की, डेवलपमेंट, बेरोजगारी के खिलाफ हम वोट करने जा रहे हैं. अमन अमान रहे, भाईचारा कायम रहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है. यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूथ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना परसेंटेज में वोटिंग करे. जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के मसाइल के लिए जो यहाँ पिछले सालों से मसाइल चलते आ रहे हैं उनका हल निकालने के लिए लोगों को ये उम्मीद है कि जब हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे उधर, वो हमारी बात कहेंगे, हमारे जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो हमारे हल हो जाएंगे. एक ही रास्ता है इसका, वो जमहूरी अमल है. इसके लिए हम यहाँ आए हैं वोट डालने के लिए और डालेंगे इसीलिए. हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षान आपलें घोशणापत्र म्हळ्यार आपलें गॅरंटी पत्र जारी केलां. ह्या घोशणापत्रांत जायतीं आश्वासनां दिल्यात. ह्या घोशणापत्रा प्रमाण बायलांक, युवकांक, गरीब शेतकामत्यांक आनी ज्येश्ठ नागरिकांक विशींच्यो म्हत्वपूर्ण घोशणा केल्यात. जातूंत 500 रुपया मेरेन गॅस सिलिंडर, 2 लाख लोकांक नोकऱ्यो, ज्येश्ठ नागरिकांक 6,000 रुपया पेन्शन हाचो आस्पाव आसा. आदले मुखेलमंत्री भुपेंद्र सिंग हड्डा हांणी ह्या आश्वासनाची घोशणा काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या उपस्थितीत केली. काँग्रेसीन म्हळां की तांचें जर सरकार राज्यांत आयलें जाल्यार गरिबांक 2 कुडीचें घर आनी बायलांक 2,000 रुपया मेळटले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत NPS वात्सल्य येवजणेचो शुभारंभ केलो. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ह्या येवजणेची घोशणा कांय दिसा पयलीं 2024-25 अदमासपत्रकांत केल्ली. ह्या कार्यावळीक राज्यमंत्री पंकज चौधरी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भुरग्यांक सशक्त करप हो ह्या येवजणेचो मुखेल हावेस आसा अशें ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. राज्याचे मुखेल म्हायती आयुक्त म्हण अरविंद कुमार नायर आनी राज्य म्हायती आयुक्त म्हण आत्माराम बर्वे हांचो राजभवनांत गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी तांकां हो सोपूत दिलो. दोनापावलाच्या राजभवनांत आयोजीत केल्ल्या ह्या सोपूत विधी कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो, मंत्री आलेक्स सुक्वेरा, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिल्लीच्यो नव्यान नेमिल्ल्यो मुखेलमंत्री आतिशी हांच्या नेतृत्वाचेर भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे शेहजाद पूनावाला हांणी प्रस्न उपस्थित केला. नव्यान नेमिल्ल्यो मुखेलमंत्री आतिशी ह्यो आतां दिल्लीच्यो मनमोहन सिंग अशें म्हणत आयच्यान ड्रामा पार्ट 2 सुरू जाता अशी टिका पूनावाला हांणी केली. दिल्लीत आतिशी हांच्या नेतृत्वाचेर आनी कामकाजाचेर प्रस्न उपस्थित करतना हाचे पयलीं दिल्लीत जाल्ल्या शिक्षण घोटाळो, सोरो घोटाळो, हुंवार अशा बऱ्याच घोटाळ्याचेर तांणी लक्ष ओडलें.
आतिशी जी आरजीकर को हॉस्पिटलात दिल्ली का मनमोहन एका सिंह बनाया गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है। सवाल ये है कि आतिशी जी के खुद के विभाग में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एजुकेशन देख लो तो वहां पर शिक्षा और क्लासरूम घोटाला हुआ है। एजुकेशन की हालत क्या है दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया है। पीडब्ल्यूडी में शीश महल घोटाला हमने देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से बाकी निर्माण कार्य में भी घोटाला हुआ है। जल विभाग में दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ है, वहां पर कैसे बच्चे हमारे डूब के मर गए, दिल्ली कैसे जलमग्न हो गई, वो भी हमने देखा है। शराब घोटाले में उनकी तो खुद की भागीदारी है, क्योंकि विजय नायर उन्हीं को रिपोर्ट करते थे और गोवा की इंचार्ज थी। आज से ड्रामा पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जहां पर अब अरविंद केजरीवाल जी फिर से वो मफलर लगाकर, फिर से वो पुराना वाला लुक लगाकर, वो थोड़ी सी ढीली ढाली शर्ट वर्ट पहनकर अब वो बोलेंगे कि मैं ये शीश महल छोड़ रहा हूँ। फिर आतिशी जी बोलेंगी नहीं नहीं सर आप ही को रहना है। फिर बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं जुग्गियों में जा रहा हूँ, मैं ब्लू वैगनार में जा रहा हूँ। फिर ये सब जो है ये आज से इसका शुरुआत होने वाला है। आरजीकर हॉस्पिटलात एका तरणाट्या दोतोराचो बलात्कार आनी खून जाल्ल्या प्रकरणात निवासी दोतोरांनी सुरू केल्लें आंदोलन अजून चालूच आसा। तांच्यो 4 मागण्यो बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी मान्य केल्यो आसात। भलायकी सचिवाक काडून उडोवपाची मागणी मंत्री ममता बॅनर्जी हांणी मान्य करूंक ना। जो मेरेन राज्य सरकार भलायकी सचिवाच्या आड कारवाय करिना तो मेरेन हें आंदोलन चालूच उरतलें अशें निवासी दोतोरांनी सांगलें। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अचीव नहीं किया गया। पहला ये डिसएग्रीमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने पद से हटाने के लिए, हमारा ये मानना था और हमने मैडम के सामने इस बात को सिद्ध भी किया था कि स्वास्थ्य भवन जो करप्शन की एक जगह बन चुकी थी उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद की तरफ से पूरे रूप से नज़रअंदाज किया गया। जो थ्रेड कल्चर हर मेडिकल कॉलेज में अब भी है, जिन जिन लोगों ने थ्रेड कल्चर को बढ़ावा दिया वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिन जिन लोगों ने शुरुआत में जब हम आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने आकर लोगों को डराया धमकाया, वो अब भी मेडिकल कॉलेजेस में खुलेआम घूम रहे हैं। मोदी सरकारान आपल्या 100 दिसाचो कार्यकाळ पुराय केलाय हे विशीं JP नड्डा हांणी सत्राच्या प्रशासना संबंधान आपलें मत उक्तायलें। ह्या 100 दिसाच्या काळांत गरिबां खातीर 3 घरां बांदपाच्या कार्यावळीक सुरवात जाल्ली आसा। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 100 दिन के अंदर ही 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की मंजूरी और उस मकान बनाने का कार्य वो प्रारंभ हो गया है। उसी तरीके से 17वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह भी रिलीज़ कर दी गई है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा किसान के खातों में जा चुका है। हंगेरीची राजधानी बुडापेस्ट हांगा 45व्या बुद्धीबळ ऑलिंपियाड सर्तींत भारतान आपलो जैताचो शेक कायम दवरला। भारताच्या दादल्या आनी बायलांच्या पंगडान सर्तीचो 7वो पावंडो पार करून बरी कामगिरी केल्या। 6व्या पावंड्यार दादल्यांच्या पंगडान यजमान हंगेरीचो 3-1 असो पराभव केलो, जाल्यार बायलांच्या पंगडान आर्मेनिया पंगडाचो 2-5 आनी 1-5 असो पराभव केलो। उक्त्या गटात अर्जुन एरिगेसी हांणी आतां मेरेन 6 फेरयेंत 6 गोल मेळयले, जाल्यार डी गुकेश हांणी 5 फेरयेंत 4.5 गुण मेळयले। 7व्या पावंड्याचेर दादल्यांच्या पंगडाचो सामनो चीना वांगडा, जाल्यार बायलांच्या पंगडाचो सामनो जॉर्जिया वांगडा जातलो। भांगरा पदक जिखपाच्या दिकेन पावल घालपा खातीर भारताचे खर यत्न सुरू आसात। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।